आमी साद्या काळान भितर सरल्या जेजू पवित्र आसतना वरवीं आपली मिसांव सुरू करता. जिवीत बदलात शिव वर्तमान मानून घेयात आनी हे तरेन आमचें जिवीत बदलूंक आनी जेजू मानून घेवंक सोडवणदाराक आमकां आपयता. त्याच बरोबर ह्या साद्या काळान आमी पळयता जेजूचें सादें चालतें जिविताचेर आमी नियाळ करता. तर आमकां देवान जिवीत दिलां आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यानूच आमकां जण एकल्याक मिसांव दिल्लें आसा. आनी आमची मिसांव म्हटल्यार हेच जेजूची बरी खबर थोडगोटूंक, जेजूक दुसऱ्यांक पडगोटूंक. तर हेच आमी जण एकलो आमच्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरता. तरेंच करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बोड मागुया. आनी आयच्या दिसान कितें भाशेन आग्नेल मास्कारेनियस ह्याचो म्हयन्याचो मोन्नाचो उगडास आमी करता. ताणें आपल्या जिवितान देवाचें मिसांव फुडें व्हेलें आनी आतांच्या जिवितान जेजूक परगोट केलो. तरे भाशेन आमी जण एकल्यान जेजूक परगोट करूंक आमकां हें आपोवणें आसा, हें मिसांव आसा म्हूण ओळखून घेवन बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक करपा मागुया. आनी ताका सासणाचें सूख मागून हे दिसांत वांटो घेवया. आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमचें जिवीत बदलूंक जिवितांतली पातक ओळखून घेवन कार्तिकाय देवाची काकुतीक उलो मारुया. सौतमान गांवपाक की सोड पदेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोलांचे दोन तोंडार चारून वायट हणारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोवडो प्राण. ह्या बासो बागेर सदांच पार बरी सगळ्या वेगतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदान देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. Kakut sara देवा आगलेलो मास्करण्यास तुझ्या पुताच्या मोरणाच्या महिन्याच्या वार्षिक दिसांनी सांत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्यो. तुझ्या सासणाच्या उसवाडान आनी शांती समाधानान ताका सासणाक दादोशी कोर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या सुम्याक तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समीर आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सिलो नगरान जेवल्या खेल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळींच खोंती बरीत जावन आनी दुकां घोलोवन आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दरबाराच्या सर्वेस्परा, तुजे चाकोनीचे चडफडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोनी एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्ख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराच्या म्हऱ्यान ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम लुवान उलयताली. तिचे ओंठूच हालताले, पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी कोंतीक सांपडलेली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पिवोन चाकूंक ना, पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगताली. हांव एक कसली होलकी बायल म्हूण धरिनाका. हो सगळो वेळ हांव कोतीन हुस्क्यांनी भरलेल्या काळजान थावन उलयताली. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलाय तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतिपाल केलो, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे चाकोनीक उपकार मेळो. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनी केन्नाच खोतीन भरलेलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बसून आपल्या गांवघरा रामा नगरान परतली. एल्कानान आना आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्याचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब
सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सगळीं म्हणे सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोशतां. जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिस्टाचें दोनू मोडलें, पूण असोकटाचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचना. वांसटी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवय आतां बुजवण ना. जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरमीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो दुल्लींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गार देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, पूण देवाचें उतर कशें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस काफारनामा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतो जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक 2 शास्त्रां भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळत मोव बसलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेतच्या जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भोव. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो रावन ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळत मोव ताका फडफडान आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनीक कितें? नवी शिकोवण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. रोखडेंच गालिल्याच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिदीच्या पवमणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत मागण्याचें मोल आमकां दिश्टी पडटा.
हांगा जायते दूख कोश्ट कोण सोंसतालीं, कित्याक तुका भुरगें नासलें म्हणून घोडे लोक खेळटालो आसतलो. लोक लोचेन ती एके भाशेन कोणती बरी जावन ती आसली, पूण जेन्ना एलिशी ती गेली, एली सजमलो ती बेबदी म्हूण सोरोप येता तसली म्हूण. आनी तरी आसतना ती देवा लागीं ही आपली दूख कोंत काळजांतली देवाक सांगताली. तिचे ओंठू सांगताले पूण उतरां आयकूंक येनासली. ती देवा लागीं आपली काळजांतली कितें काळजांत आसा तें देवा लागीं ती उलयली. आनी तिणें देवा लागीं मागलें भुरग्याचें देणें, आनी देवान तिचें मागणें देव आयकतलो म्हूण एलीन तिका खात्री दिली. आनी हेच खात्रेन ती मागीर सदांच खुशाल आसली. जेजू सवें हो देवा सवें मुरगोटली, दूख कोंत सगळी पयस जाली. आनी सामेलाचें देणें जोल देवान तिका भुरगो फावो केलो. तर देव आमची मागणी आयकता. कसलीय ती जावं आमची कोणती बरी दुखा बरी आसलेले सगळे आमच्या काळजांतले देवाक आमी सांगता, देव आमचे मागणे आयकता. तर असलो थीर विस्वास धरून आमचे मागण्यांतल्यान आमचे जिविताची दूख कोंत हुस्कें देवा मुखार दवरुया. तशेंच आयच्या शोक वर्तमानान आमी पळयता कोण भाशेन जेजू अधिकारान शिकयतालो, देवस्थानान शिकयतालो. आनी शिकयता आसतना मेड्या आत्म्याक हुकूम घालून ताचे मेलो ओगोर राव आनी भायर सर म्हूण ताणें हुकूम घातलो. तेन्ना मेडो आत्मो फडफडावन मोठी बोब मारून ताचे मेलो भायर सरलो. जेजू शिकयतालो तें शिकोवन न्हय, पूण जेजून केल्लें अजाप विजमीत आनी अधिकारान दिल्ली शिकोवणी म्हूण ताणें ओळखून घेतली. आनी कोण भाशेन जेजूचेर ताणें विस्वास दवरलो. अधिकार आसलेले परी तो शिकयता न्हय शिकोवन, पूण ह्या शिकोवणे वरवीं अजापां मिलाग्री करता. तर आयच्या दिसा हेच जेन्ना आमी मागण्यांत देवा लागीं मागता, देव आमची सगळी व्हड व्हड मिलाग्री अजापां करतलो. तर आमी खऱ्यांनीच ताचेर विस्वास करून जियोवप आमकांय जणेकल्याक मिसाचे पेटेंतल्यान करपा मागुया. देवाचें उतर मनशाचें उतर कशें न्हय, पूण देवाचें उतर पदवेन भरलेलें उतर. आनी पदवी आनी अजापान आमी ताच्या उतरा वरवीं अणभवूंक पावतले. तर ताच्या उतराचेर आमी विस्वास दवरुया आनी ताचें उतर बोडान आनी अधिकारान भरलेलें म्हूण आमी वळखूंक पावतले. हेंच करून आमकां कृपा आनी बोड हे मिसाचे पेटेंतल्यान मागुया.
म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वपदविदान देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मरणी आनी त्या जागे पवित्रतेच्या नांवाक सर्वेस्वर मानतो. सर्वेस्पर आमचें बलिदान आनी आमचें प्रार्थन तुका मानो. आग्नेल मास्टरेनेस तुज्या पुताचे सोडवणे पासत ती आमी तुका भेटयता. तोर सुपर्णायेन तुजी सोडवण चडोवंक ताका पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळज उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्वपदविदान आनी सासणाच्या देवा सोडकाळी आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचे तारण मोच्या कुळाचे जिवीत बेंगाचे पुनर्जीवणपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसता. ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचे बोगसणी बेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या ग्लासान करात. बाबाताचो गोड परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
너 예수 지원 살아 예수 너야 예너너 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सडवळीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के तुमीचेर विस्तार उलय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आग्नेलो मास्टरेनियसाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो एक म्हयने फाटीं तुवें आपोवन मेलोय जसो पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवणपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारयेन देवाचे बळी सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजय बागेवन तोर दोता आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वांदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाचें उतर मनशाचें उतर न्हय पूण पदवेन पडलेलें देखून आयज पदवेन तो शिकयता आनी शिकोण अधिकारान दिल्ली म्हूण आमकां रुजू जाता तरेच ताचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान आमी पाडूंक आनी जियोंक बापाचो आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सांगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां कायलेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या वेळ्यांक आमी परवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतली वाटाय कित्याक राजवट पोटवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो येता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सौम्य आसूं एकामेकांक मोगान शांती दिवया
संसाराचे पाप काटिले आम्ही काकूत तो देवाचे शेडके संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या की आमी सगळीं सुभागी सुम्याक म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या प्रेमीच्या बापा, आज्ञेलो मास्तर तुजो पोत्या संवसारांत आसतना तुका सासणाक बगूंक आशेतालो.
तर आमी ताची पासत मेळटलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजना वरवीं चड पातकांतलो ताका नितळ करून तुज्या सासणेक उजवाडान तुका रोखरोख पळोवंक ताका व्हर आनी अशी ताची आशा सुपूर्णायेन भागोय. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियो तुमकां धाडटा. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो आज्ञाल मास्करानियाच्या आमच्या भावाच्या म्हयन्याच्या मोरणाच्या उगडास करून वाकाणणेची दिनवासनेची बॅट फारीकपणाचो योद्न देवा बापाक भेटल्या उपरांत ह्या आमच्या भावाच्या फोंडाशी आमी एकठांय जाल्या. आमचो मोग ह्या आमच्या भावा सोवें दाखोवंक आनी आमची मागणी ह्या आमच्या भावा खातीर आनी जोणेकल्या खातीर मागूंक आमी आयल्या. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी.
आमची मागणी आयकून घे बापा मोगळा. हांगा निके पिलेल्या आग्नेल मास्करेनियस आमच्या बाबाक सासणाचे सोग दी म्हूण आमी मागता बापा. ह्या संवसारान तुजी खुशी करूंक ताका खुशी आसली. आतां तुज्या बागी वता सांगाता तुजें राज ताका फावो कर बापा. सगळी बुजवण तुजे स्थान येता. आमच्या मेलेल्या बाबाच्या गोराब्याक आनी ताच्या गोच्च्यांक तूंच बुजवण आनी गोठाय दी बापा. ह्या निकेब जाग्यार पुरलेल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या राज्यान तूं सांबाळ बापा. हांगा हाजीर आसलेल्या आमी एक दीस मोरतेल्या तर ह्या संवसारान जियेतना तुज्या उतरां पोरमणे जिवन एक दीस तुज्या राज्यान पावूंक आमकांय तयार कर बापा. जिवो आसतना आमच्या बाबान बापा म्हूण देवाक जायते पावट उलो मारलो. तर आयज ताच्या फोंडाशी आमी एकठांय जावन त्याच देवाक बावार्थान जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान उलो करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां ये. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा अविनाशी जिवितान आमी भितर सरूंक तुज्या पुताच्या मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आग्नेलो मास्कारेनियस आमच्या भावान जिवणपणाच्या गुटाचेर सदांच सोत मारले. ह्या पुनर्जीवणपणाच्या गुटान ताका वांटो दी आनी अमर जिविताक ताका उठय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय. एक दीस सुखाक बागी मोरा आंकवार मोरेच्या सांगात स्वर्गार रातचो लोयतो न्याव. स्वर्गार स्वर्गार आमचे माय काय मेतोल्या. स्वर्गार स्वर्गार आमचे माय काय मेतोल्या.